तुमकां सर्वांक म्हजे नमस्कार. तुमकां कळीत आसल्या बरी हे लॉकडावन कोरोना हे सर्व आसल्या वरवीं आमकां अनबॉक्स विथ डायस शो करूंक असाध्य जालें. आज आमी अनबॉक्स विथ डायस हे कार्यक्रम आरंभ करतले. कार्मेल किरणाचे अनबॉक्स विथ डायस म्हणले कार्यक्रम विक्षण करच्या सर्व मोगाच्यांक म्हजे कालते प्रणाम. हांव वेन्सीचे डायस तुमचे समोर. तुम्ही हांगासर पळोवंक पुरो हो एपिसोड एक विशेष म्हणीत. ह्या अनबॉक्स विथ डायस कार्याक दोग युवक हजर आसात आनी ते जावन आसात एकाच घरचे भाभाव. ताचे की वर्त्या कुशीन सांगचें तर ते ट्विन्स जावन आसात, जवळे भुरगे. देवान तांकां वर्त्या तालेंतांनी भरला आनी तशेंच एकाच सारक्याचे तालेंती देवान तांकां फावो केला आनी तें जावन आसा पावर लिफ्टिंग. ते नॅशनल हंताच्या पावंडाक ते पावले आसात आनी ते जावन आसात द सुपर टॅलेंटेड प्रसाद डिसोजा अँड प्रवीण डिसोजा. हाय प्रसाद, हाय प्रवीण. हाय. कशे आसा तुम्ही? हुशार आसा. तुम्ही कशे आसा? हुशार आसात. तुम्ही अनबॉक्स विथ डायस ह्या कार्याक आयल्याक तुमकां स्वागत करता. अ हार्टी वेलकम टू यू ऑल. तुमच्या अचिवमेंट्स विशयांत हांवें जायते आयकलां आनी ह्या कार्यांत ह्या शोवांत आमकां ताच्या विशयांत उलोवंक आसा. सो ताच्या पयलें आमच्या विक्षकांक तुमचें इंट्रोडक्शन दिवयात की. प्रसाद. म्हजें नांव प्रसाद. हांव आतां एलएसएसआर बीकॉम करन आसा. हांव विर्गज एंजलोरचो. म्हजो भाऊ प्रवीण डिसोजा. हांव एंजलोरचो बीकॉम थर्ड इयर आतां एलएसएसआर शिकून आसा. म्हजो डॅडी गॉर्डन पीटर डिसोजा आनी म्हजी मम्मी शांती. डॅडी सिवील कॉन्ट्रॅक्टर मँगलोरांत वावर करन आसा. म्हजी मम्मी हाऊस वायफ. आमी टोटल 4 भुरगे आसा. म्हजो व्हडलो भाऊ प्रश्विन डिसोजा. ताणें ताचें शिकप कंप्लीट करून बँगलोरार वावर करन आसा आतां. आनी आमी तेगां जाल्यार ट्रिपलेट्स आमी जल्माली. हांव प्रवीण आनी म्हजी भयण प्रज्विता. आमी तेगा एलएसएसआर आमी बीकॉम आनी BCA करन आसा. आयकलें न्ही मोगाचेर न्हू. तांचे सांगातच तांकां एक बहीण जल्माला आनी तांणी ट्विन्स न्ही, तांणी ट्रिपलेट्स. ते व्हडलीं भुरगीं. ओके, सो तुमचे टॅलंट जावन आसा पावर लिफ्टिंग. सडावत जावन आमकां आयकूंक मेळचे डान्स, सिंगींग तसली टॅलंट. बट तुमचे युनीक टॅलंट म्हणये. सो हे ऋतू जावन कारण कितें? ऋतू जावंक म्हळ्यार आमी ल्हानपणांत एक टायप स्ट्रॉंग येताली. बट सेकंड पी यू म्हणल्यार आमी खंयचेर नासले. आमकां म्हळ्यार पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट विशयान कांय गोतू नासलें. अशें स्पोर्ट आसा म्हणे गोतू नासलें. म्हळ्यार आमी आमचे इतले घाल्ले. खंयचेर नासलें, कांय नासलें. सेकंड PUCर एक फ्रेंडाची वळख जाली म्हाका. फर्स्ट PUCर वळख जाल्ली रक्षीत म्हणून. त्या टायमार तो नॅशनल पावर लिफ्टर. ते जाल्यार म्हणजे आमकां कांय गोतू नासलें. आमकां इतलें गोतलें तो एक नॅशनल स्पोर्टार आसा म्हणून. सो सेकंड PUर तो इंटरनॅशनल सिलेक्ट जालो. तितलो आमकां इंट्रस्ट आयलें. काय जालें अशें अशें आसा न्ही म्हणून. सो एक दीस ताणें आमकां अप्रोच केलें आनी आमकां ताणें सांगलें अशें अशें स्पोर्ट आसा, तुमी अशें पळोवंक गेले स्ट्रॉंग आसा, ट्राय करून पळय म्हणून आलो. सो आमकां इल्लें इंट्रस्ट लागलें त्या दाळा. जायत म्हणून त्यातल्या जिम आनी पुरा तितले आसले. बट आमी व्यायाम अशें आसलें ओल्ड जिम त्या जिमाक ते 50 इयर्साचे जाला. सो ते जॉईन जाली. ते तशें प्रॅक्टीस करता करतना आमचे स्ट्रेंथाचे आमकां वळख मेळ्ळें. जावन आतां मागीर अशें सुरू जालें. तुमी थंय जावन तुमकां कळ्ळें तुमी पावर लिफ्टिंगान तुमकां हे टॅलंट आसा. सो प्रवीण. सेम आमी सेम क्लासीर आसली. सो सेम फ्रेंड म्हाका रेकमेंड केलें. ओके ओके. सो तुमचे पोस्टर्स हांवें सबार जाग्यांनी पळयल्यात. दॅट्स रियली ग्रेट ऑफ यू ऑल. सो तुमच्या बाबां पैकी फर्स्ट इंट्रस्ट कोणाक येयलें पावर लिफ्टिंगांत? फर्स्ट म्हळ्यार म्हाकाच येयलें. हांवें करचें पळोवन आनी क्लोज फ्रेंड जावन आसली. करचें पळोवन ताका केलें आमी बाबाने तो केला हांवें केलें ताणें. ओके. बट तुका मागीर तशें इंट्रस्ट येयलें बाबाक पळोवन इंट्रस्ट आयलें? ओके. नॅशनल लेवल पर्यंत तुमचे अचिवमेंट्स आसात. सो आमच्या विक्षकांक तुमचे अचिवमेंट्स विशयांत सांगीत की. प्रसाद. आमी आतां टोटल 6 स्टेट्स केल्ल्यात. तातूंत म्हाका 5 सिल्वर जाले, 1 गोल्ड आनी 2 ब्रॉन्झ मेडल्स जाले. ते जाल्या उपरांत आमी 2 नॅशनल्स केल्ले. तातूंत एकार म्हाका गोल्ड जाले आनी एक नॅशनल्सार म्हाका 2 सिल्वर जाले. हांव 6 स्टेट्स खेळ्ळा. 6 म्हाका 4 स्टेट्सार गोल्ड मेळ्ळा
आणि उरले 2 सिल्वर आणि नॅशनल्स हांवें 3 ट्राय केले बट म्हाका मेडल बीन गावना 4th प्लेस तशें. घरा सबार मेडल्स असतात घरा धरून जागो आसात ती कळयला मम्मी कसं जाता खंय दोनचे मेडल्स. ओके तुमकां इतले सर तुमी अचीव केला आनी तुमकां सपोर्ट कोणे केलो ह्या पावर लिफ्टिंगान? सपोर्ट आमकां मेन जाय घरांत सो पेरेंट्सांनी आमकां मस्त सपोर्ट केला ते दाळा कितले म्हणल्यार आमी 4 भुरगे सो फुड्डांनी म्हणटाना मस्त कशें जातात डॅडीन एक्सपेन्स काडले. तशेंच आमकां आमचे कोच जावन आहले जिम कोच ताणें आमकां मस्त सपोर्ट केला त्या टायमार. आमी तेतले इल्ले फिनिशियली आमकां कश्टी जाले ताणें आमकां सोन घालूं ना हेल्प केला. आमचे चड इंट्रस्ट ताणें दाखयल्यान आमी आज इतल्यार आयली. सो तुमकां मुस्तानांनी सपोर्ट केला आनी एस्पेशली पेरेंट्स असो सपोर्ट गरजेचो आनी तांचे आशिर्वाद गरजेचे. सो आतां आमकां एक पावर लिफ्टिंग म्हणटाना फर्स्ट मोतीक उडो आसा हार्ड वर्क ट्रेनिंग डेडिकेशन मस्त हार्ड वर्क करूंक आसा ताका. सो तुमच्या ट्रेनिंगाच्या विशयान आमकां इल्लें सांगीत की? हां ट्रेनिंग सांगा जाल्यार आमचे हेवी लोड उखलेंचे ट्रेनिंग न्ही सो एक फावटी उखलेताना नेक्स्ट आनी नाका फावटी सोन आलसाय जाता पुरो जाता आंग दुखू पुरो पळयताना एक फावटी नाका 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 म्हणून जाता. बट नेक्स्ट डे स्टार्ट जाताना पुढे ट्राय करया मागीर प्लस आमी मोटिवेशनाक आनी दुसऱ्यांक पळयतात आमी तांणी कशें अचीव करतात सो तांकां पळोवन आमगेलें मोटिवेशन येवन आमी तशें ट्रेनिंग केलें. कशें जालें फुड्डांनी बरो म्हणटाना डायट आनी पळयचे आनी तुमी डायट आनी ते करेक्ट जाय इल्लें उणें जाल्यार आमकां कश्ट बट कशें जावन इतलें कशें जालें बट जालें आतां. आमी ते सकाळी थोडे फावटी सकाळी येताले सकाळी उठूंक कशें जाता आमकां मागीर नाका नाका येचे एक दीस रेस्ट करून घ्या मागीर एक दीस गॅप दिल्ले ते कंटिन्यू जावन येता मागीर वचूंकूच मोन एक फावटी स्टॉपच जाता. तशें जालें कशें कंटिन्यू करून आमचो तसो जिम ट्रेनर आहलो तो मस्त इंट्रस्ट दाखयतालो सो तो आमकां सोडून घालो ना कितें आमचे चेक करतालो कार्य करनासत आनी करतात की वेट्स चेक जावन दी थोडे फावटी वीक्सार एक फावटी वेट्स चेक कितले उखलिता कितले इम्प्रूवमेंट पुरो चेक करून आमकां इम्प्रूवमेंट मेळटा आमकां मोटिवेशन मेळटा. तशें जावन आतां अशें इतले सर तुमी हार्ड वर्क केला आमकां गोल आसा म्हणटाना आमी ते फुलफील करूंक आमी रात दीस एकच करायचे. सो तुमचो ट्रेनर कोण? आमी जॉइन जाताना फर्स्ट आमकां मास्टर विश्वनाथ म्हणून आहलो तो 70+ जालो आमी जॉइन जाताना. पावर लिफ्टिंगाक मेन खंयचे स्पोर्ट्स जावन न्ही आमचे एक फावंडेशन घट्ट आसा ते सो आमकां ते फावंडेशन घाल्लें मास्टर विश्वनाथान. आमी जॉइन जावन एक इयर भितर सरलो तो ड्यू टू ताचे हेल्थ इश्यूज ते जाल्या उपरांत ताच्या पुतान कंटिन्यू केलें आमकां ट्रेनिंग मास्टर उमाशंकर म्हणून. सो ताणें आमी फर्स्ट मास्टर स्टेट मास्टर केल्लें हांव हाचे ट्रेनिंग अंडर आमी ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿ ಹಾಂ. ನಾನು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಯುಗಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಯ ತರಬೇತುದಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರು 1962ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು 59 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರ್ತಾ ತುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ते जाल्या उपरांत आमकां परत्यान सपोर्ट केल्लें सतीश कुलकर्णी सर म्हणून तो पावर लिफ्टिंग इंडियन पावर लिफ्टिंग सेक्रेटरी सो ताणें आमकां मस्त सपोर्ट दाखयलें म्हळ्यार आमकां कॉम्पिटिशन जातालें आमी इल्ले नर्वस आसताले ताणें आमकां सपोर्ट केलें कशें करचें मागीर खंय कॉम्पिटिशन इन्फॉर्मेशन ते परत ताणें आमकां दिवन आहलो. सो वय इतल्या सर्वांनी तुमकां सपोर्ट केला तांकां मास्टर्स थँक्यू म्हणाचे. ओके सो आतां आमच्या युवा जनांक एक प्रोत्साहित करची एक शॉर्ट मेसेज दिवेत की प्रवन? ओके हांव आतां पावर लिफ्टिंग स्टार्ट केल्या उपरांत म्हाका फर्स्टाक आमकां सक्सेस मेळ्ळें स्टेट जावन दी गोल्ड मेडल पुरो मेळ्ळें बट नॅशनल्स गेल्या उपरांत मदें मदें म्हाका अशें जालें की नाका हांव सोडटा मदें की बेटर आसत आनी की मस्त म्हाका जावचें ना कॉम्पीट करूंक मस्त पटी डिमोटिवेट जालो मस्त पटी गिव अप करया जालें म्हाका मस्त पटी जाला हेचेत नाका पावर लिफ्टिंग नाका दुसरें कांय ट्राय करता
बट हांवें त्या दीस गिवअप केलें तर सांगा नासलो. करेक्ट. म्हाका काही म्हणजे मोटिवेशन मेळटलें कंटिन्यू करता. एक दीस ट्राय करया उन्ना प्रॅक्टीस करणं बेटर जावचें ना. सो प्रॅक्टीस करून उन्नी जालें एक पटी परत ते आमी एक पटी पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करता एक पटी वेट्स आयल्या पर्यंत एक पटी स्टक जाता तितल्या वेळ. बट आमकां एक पटी जाता की ओके इतलेच आनी वचन येता म्हणजे लिमीट म्हणून ते प्रॅक्टीस करनासतना एक थोडे पटी मस्त लॉंग येता. आमकां आतां म्हाका एक पटी स्टक जाल्लो 1 year म्हणसर गेले नेक्स्ट इन्क्रीज जायत जाल्यार ते वेट आतां जालें 1 year म्हणसर म्हाका जालें ओके 1 year जावंक जाय हांव आनी कितें वेट सर असो म्हाका इन्क्रीज करूंक जायना की म्हणून. बट टायम गेले जालें इन्क्रीज जालें वेट्स बरे येयले नॅशनल्स म्हणसर पावले. दॅट्स रियली ग्रेट. प्रसाद हांवें सांगचें जाल्यार कोणाक एक टॅलंट आसल्यार ते पीकार आसना तांचे म्हळ्यार फर्स्ट स्टेप. सो थोडे फावटी आमकां स्टार्टिंगार सक्सेस मेळटा म्हळ्यार स्मॉल लेवलार बट मुखार येता ते इल्लें उणें जाता. तशें म्हण आमी सोन सोडचें न्ही प्रॅक्टीस करचें. प्रॅक्टीस केल्लें ते पीकार येता ना तितलो आमी आमच्या टॅलंटार बेस्ट आसता. वय आमकां एक टॅलंट आमकां एक गोल आसा म्हणटा आमी फुलफील करचें आसता तें कित्याक म्हणून आमचे एकच लायफ आसचे नेक्स्ट लायफ मेळटा की ना आमकां गुर्तू ना. सो आमी फुलफील करीचे आमी हार्ड वर्क करीचे अँड देन वी विल सक्सीड फॉर शुअर. तुमचे फ्युचर प्लॅन्स काय तुम्ही तुमचो गोल फॉलो करतात की तुमचे पॅशन फॉलो करतात की आतां सद्याक स्टडीज जाल्या उपरांत जॉब ट्राय करचे. आमचे टॅलंट विशीं सांगात जाल्यार पावर लिफ्टिंगार नेक्स्ट स्टेप नॅशनल जाला इंटरनॅशनल ट्राय करचे म्हणून आसा हांव. मुखार काही चान्स मेळटा की पळयच्यांनी मुखार सिच्युएशन तशें आसा आतां. फर्स्ट जॉब इम्पॉर्टंट फायनान्शियली इवन पेरंट्साक सपोर्ट करचें पडटा ते आतां ताका गेल्यार फूल कॉन्सन्ट्रेशन हाका दिवंक मनी जायना आमकां. तशें जाल्यार कशें जाता पळयचें मात फाल्यां करचें. तुमच्या पेरंट्सांक थँक्यू म्हणटा इतले सपोर्ट केल्ल्याक आनी तशेंच आनी मस्त प्राऊड आसात तुमच्या अचिवमेंट्साच्या वरवीं. हांव तुमचे लेगीत क्वेश्चन्स विचारून रावल्यार तुमकांय बोर जाता आमच्या विक्षकांकय बोर जाता. सो आमी आतां एक स्मॉल गेम सोडून वरतले फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज. तो इजी गेम ओके नो वरीज. दमशराज हातून हांव तुमकां एक टॉपीक दिता लायक क्वीन म्हळ्यार तुमी क्वीना बरी एक्ट करीचे. तुका 3 क्वेश्चन्स आसात आनी एका क्वेश्चनाक टायम आसा 15 seconds. सो ह्या बोवलान चिट्स आसात तुमी पिक करीचे ओके. सो फर्स्ट कोण येता ओके ऑल द बेस्ट. ओके एक चिटका टाइम 1 minute बोलगली ना ओके. भुरगो स्लीपिंग ओनली 1 word ओके. बेड बेडशीट दुसरे काय न्हिदला भुरगो न्हिदला ओनली 1 word आसा. बेड स्लीप स्लेप्ट काय क्रेडल ओके ओके नेक्स्ट ओके स्टार्ट. Correct. Candle. Okay. Okay. That the husband, wife. Wife नहीं. वकालगी. Correct. Right. Full kita. Rod. Okay, bomb. Bomb पटाके. Correct. Crackers. कितली झाली 3 झाली. म्हणजे 2 झाली कधी 2 झाली. प्रसाद दिसला नोडे.
रेनबो अशी खाल येतं जॉगिंग रनिंग ओके ट्रेडमिल करेक्ट ओके सो कितले पॉइंट्स कितले तुमचे हांवें तिने सांगताना सांगले एक सांगू सो प्रसादाक फुल 3 पॉइंट्स मेळटात आणि प्रवानाक 2 पॉइंट्स सो प्रसाद सो तुमकां थँक्यू म्हणटा ह्या शोवाक आयल्याक अनबॉक्स विथ डायस तशेंच आय प्रे अँड विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल युअर फ्युचर एंडिवर्स थँक्यू सो मच देव बरें करूं तशेंच तुका इव्हेंट्सिटा आमकां हांगा आपोवन एक इंटरव्यू काडल्याक तशेंच फादर स्टीफन लोबो आनी कार्मेल किरण टिमाक आमी देव बरे आशीर्वाद घालूं म्हूण मागता थँक्यू नेक्स्ट एपिसोडान आमी परत मेळटले ओनली ऑन कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल स्टे ट्यून्ड वी आर ट्रायंग टू इंट्रोड्यूस different youth talents. So I request all the youth to subscribe this YouTube channel and also to share. Thank you.